मातृशाळा ही कोवळे पंचायतीन येता आणि वार्ड नंबर 4 येता आणि तेका तेकूनच वार्ड नंबर 6 आसा. सो 18 भुरगीं मातृशाळेची पॉझिटिव्ह जाल्लीं आसात. पूण आनी कंटेनमेंट झोन हो फक्त मातृशाळेची प्रिमायसीस घेतलेली आसा. लोकांनी पॅनीक जावन वचचें न्ही आनी लोकांनी कॉपरेट करचें, कित्याक लोकांनी हांगा चड गॅदर जावचें न्ही आनी हो रस्तो लोकांक वापरपाक मेळटलो आनी काही अफवो जाता त्या अफवेचेरूय चड लक्ष दिवचें न्ही. सो लोकांनी आज कॉपरेट करपाची गरज आसा आनी ह्या वाठारांतल्या लोकांनी मास्क तर अत्यंत घालपाचीय गरज आसा. प्रत्येकान मास्क घालून प्रिकॉशन घेवचें आनी प्रिकॉशन घेता आसतना हांव इतलेंच म्हणन की कोरोना अजून गेल्लो ना. हांव लोकां कडेन कळकळीची विनंती करता की आज मातृशाळेची 18 भुरगीं जाल्लीं आसात. ह्या वाड्या वयली फाल्यां आनी कोणीय जावंक शकता आनी कलेक्टरा कडेन हांव उलयलां आनी आमचे जे महेश तलाटी आसा तेंच्या कडेन म्हाजें डिस्कशन चालू आसा. अजून पर्यंत नियर बाय कोण काय आनी मेळूना म्हणून आमी हो वाडो कंटेनमेंट झोनांत घेवना. लोकविश्वास प्रतिश्ठान सायडीनूच आसा. लोकविश्वास प्रतिश्ठानाचे काही टेस्ट केले ते नेगेटिव्ह आयिल्ले आसा. परत एकदा लोकां कडेन मागता की प्रिकॉशन हें खूब म्हत्वाचें आनी लोकांनी प्रिकॉशन घेवचें आनी मातृशाळेक कॉपरेट करची सगल्यांनी. आमी कॉपरेट करतात तशेंच ह्या वाठाराच्या लोकांनी कॉपरेट करचें अशें लोकांक लागीं मागता. आनी सायडीनूच आमची कोवळे पंचायत आसा. फालच्यान आमी पंचायतीनूय स्ट्रिक्ट विदावट मास्क कोणाकूच भितर घेवचें ना आनी 2 मनशां वयर आमी एलाव करचें ना. हें आमचें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आसा. कशें कितें हांकां मातृशाळेन ही बाधा जाली हेजें म्हणल्यार कितें हें कारण म्हणल्यार मातृशाळा बाधा जाली हें अजून पर्यंत रिपोर्ट कांय सांगना. ती दोनूय भुरगीं स्कुलां वतालीं, तांकां जोर आयलो म्हणून कळे बरोबर तेंचे टेस्ट केले आनी तेन्ना ती पॉझिटिव्ह सांपडली. तेंचें एकूच म्हणणें आसा की ती शिवरात्रेक वामनेश्वर देवळानूच गेल्लीं आनी बाकी कडेन गेल्लीं. जर थंय बी वचून ती पॉझिटिव्ह जाल्यार म्हाका दिसना, कित्याक ते खुबशे लोक ते गांवचे लोक आशिल्ले. पूण हेजें कारण कितें तें अजून समजूंक शकना.